Charles William Hemsworth of Daily Mirror used this quote to define the journalism. News is something someone wants to suppress. Everything else is advertising. News has transcended from columns of newspaper to satellite television and from electronic news to the breaking of social media algorithms. Few newsmen have understood the transition and kept their news sense intact. Born to a headmaster of a school and spending life in the countryside of Tamri Sulla, a young man broke into the gated compounds news industry and changed the game's rule. Starting as a script of our newspaper in college, Rupesh Samant had changed the game of telling the news in the digital era. Goa's foremost investigative journalist, Rupesh Samant, started his independent news venture, Goa News Hub, leading the way to tell a human story, the story that someone wants to hide. Raise a warm applause as the newsman walks into the telling news in the digital era. Yes, let us welcome Rupesh Samant. Okay, good afternoon everyone. एक उरलें सांगपाचें मॅडमचें की I was a student of PS. Okay, PS कोण आसा हांगा? मातशी चुकली तूं म्हाका एक 20-25 वर्सांनी. ओके सो विल स्टार्ट. तुमचे भितरले कोणी गोवा न्यूज हब हें केन्ना आयकलां? आयकुना जाल्यार हात वयर काडा, म्हाका बरें दिसतलें. ओके, ना जाल्यार सुद्दां नाव स्टार्ट फॉलोइंग गोवा न्यूज हब. सो एक्चुअली माय टॉपिक इज टेलिंग न्यूज इन डिजिटल एरा. टेलिंग न्यूज म्हळ्यार बातमी सांगप. इट्स इन वेरी सिंपल टर्म, बातमी सांगप. आनी डिजिटल एरा म्हळ्यार कितें? तुमच्या मोबायलाचेर जी बातमी येता पळय न्ही, ती बातमी तुमकां वाचूंक दिवप. भितर एक 2-3 गजाली आसा. एक म्हणजे आय टायटल शूड हॅव बीन चेंज. टेलिंग न्यूज इन डिजिटल एरा इज इजी बातमी सांगपा खातीर. पूण टेलिंग रायट न्यूज म्हणजे जी खरी बातमी, फेक न्यूज म्हणून आयकला तुमी? आयकला? फॉरवर्ड बी केल्या केन्ना? केल्या 100%. एनीवे, सोड. तरी पूण टेलिंग रायट न्यूज इन डिजिटल एरा इज अ चॅलेंज रायट नाव. इज बिकॉज खूब फावटी आतां तुमी बसले आनी 100% लोकांनी म्हाका दिसता फोनाक हात लावना न्ही, काय हळू वाचता? लावना. पूण आतां मातशे वेळान पळयता तुमी इतले पडलेले आसतले वॉट्सॅपाचेर, भितरले खरें कितें आनी फट कितें हें कळपा खातीर डिफिकल्ट जाता. सो टेलिंग रायट न्यूज अशें जालें. कोवीड टायमाचेर एक मनीसची बातमी आयली की तो मेलो म्हणून. ओके, आतां तो बातमी अशी जाली की XYZ ताचें नांव घेयना कारण ताचें परमिशन घेवपाक विसरलो हांव, सगळें बाबा तुजें नांव घेवं काय ना म्हणून, की जितो आसा की तो मेलो म्हणून बातमी आयली XYZ मेलो, ताचे सकयल फोटो आयलो. मागीर कळ्ळें की त्या नांवाचो दुसरोच मेल्लो आनी तो जितो आसा. तो फूल डे ताका बाबड्याक मागीर हांव जितो आसा म्हणून सांगपा लोकांक फोन करचो पडलो. आनी लोक ताका फोन करून परत विचारता खरोच तूं जितो आसा काय म्हणून. खूब जाणांनी ताजीच बातमी ताकाच धाडली की तूं मेला म्हणून. सो चॅलेंज खंय आसा? हांव जितो आसा हें सांगपा खातीर ताका फुडले 4 दीस काडले ताणें बाबड्यान सांगपाक की हांव जितो आसा. सो टेलिंग रायट न्यूज आनी फास्ट न्यूज. आतां फास्ट न्यूज म्हणजे कितें? ह्या त्या भुरग्यांक पळय म्हजो वाज आयलो गेले, पूण त्या खातीर कितें तरी इंट्रस्टींग आसा कळ्ळें जाल्यार ते बसता आशिल्ले. फास्ट म्हटल्यार कितें? तेणें सांगचे पयलीं हांवें सांगपा जाय न्यूज. तें एक चॅलेंज. सेकेंडली आतां मोबायलान आसा, मोबायलान तुमी बातम्यो खंय पळयता? मोबायलान इंस्टाग्रामाचेर पळयता, फेसबुकाचेर पळयता, युट्यूबाचेर व्हिडियो पळयता, इंस्टाग्रामाचेर रील पळयता. रुपेश सामंत उबो रावलो, डॉली चायवाला उबो रावलो. डॉली चायवालाक वळखता? उर्फी जावेदाक वळखता? म्हाका वळखता? ना, जाणा वळखना म्हणून. एनीवेज, सो डॉली चायवाला उबो रावलो, उर्फी जावेद उबी रावली आनी हांव उबो रावलो. म्हाका कोण आयकतलो सांगा? आयकतलो? ना. सो टू ग्रॅब दी अटेन्शन, की तुमचें अटेन्शन घेवप की हांव जी बातमी सांगता पळय ती बातमी तुमच्या मनशाक पावपा जाय आनी तुमी ती वाचपा जाय, हें एक चॅलेंज आसा. आनी अटेन्शन रिटेन करप म्हणजे फोन आसतना समज एक बातमी वाचता आसतना तुमकां जर फोन आयलो, घरच्यान फोन आयलो जाल्यार 2 सेकंडान सोंपता, मम्मी येता गे म्हणून सोंपलो,
कळ्ळें. आनी जर फ्रेंडाचो फोन आयलो एक 10-15 मिनटां उलयता हय काय ना, त्या 10-15 मिनटांत तुमी म्हाका विसरून वता, बातमी विसरून वता. सो टू ग्रॅब दी अटेन्शन एंड टू कीप दी अटेन्शन, तुमचें अटेन्शन चालूच दवरप इज चॅलेंज. सो टेलिंग न्यूज इन डिजिटल एरा इज इजी, बट टेलिंग रायट न्यूज इन डिजिटल एरा इज डिफिकल्ट. ग्रॅबिंग अटेन्शन इज डिफिकल्ट. आतां म्हाका आतां हांगा रावन कशें प्रत्येकान म्हाका आयकपाक जाय म्हणून एक कंपल्शन आसा, तशें एवरीडे जेन्ना आमी बातमी सांगता पळय तेन्ना ग्रॅबिंग अटेन्शन इज डिफिकल्ट एंड रिटेनिंग अटेन्शन इज डिफिकल्ट. म्हाका 10 मिनटां दिल्या, सो 3 मिनटां उरलेलीं आसा. 10 मिनटां भितर सगळें सांगपाक जाय. तुमकांय भूक लागल्या आसतली, म्हाकाय लागल्या. ओके, सो दॅट मिन्स गेम इज ओवर ना. वॉट वी कॅन डू, आतां मातशें पॉझिटीव उलोवया. तुमच्या भितरल्या कितल्या जाणांक जर्नलिस्ट जावपाचें आसा? एकट्याकूय ना. बट डे टू डे लायफान आमी ऑलरेडी जर्नलिस्ट आसता. हांव तुमी आतां घरा कडेन मेळ्ळे, तो XYZाक मेळ्ळो, तो पयलीं मातशें 4-5 गजाली सांगता काय ना, गॉसीप सांगता, चाडयो सांगता, आमच्या गांवांत हें जालें म्हूण सांगता, ते फेल जाले, ते पास जाले, तेणें गाडी घेतली, आमी तेंच करता बट एट अ लार्जर लेवल. इतलें स्मॉल न्ही कोणें गाडी घेतली, पूण वी टेल द न्यूज. सो एवरी वन इज अ जर्नलिस्ट. ओन्ली थिंग इज दॅट यू हॅव टू एक लेवल अप करून एक जर्नलिजमान एंट्री मारपाक मेळटा. आनी द रायट फॉरम इज डिजिटल मिडिया रायट नाव. पेपराचेर बरयतले, दुसऱ्या दिसा रावतले, तेजे परस ऑन द स्पॉट तुमी जर बातमी सांगपाची आसत जाल्यार कितें करता? वॉट्सॅप एकमेकाक करता काय ना? करता न्ही. सांगता काय ना? हांव घरा पावलें म्हूण सांगता काय ना? एक्सिडेंट जालो म्हूण सांगता काय ना? फर्मागुडयेर वतना गाडी पडल्या तुमी सांगता काय ना? फोटो काडून गाडी पडल्या तेवटेन येवं नाका म्हणून सांगता काय ना? इट इज न्यूज. सो डिजिटल एराची एंट्री हॅज स्टार्टेड. यू आर ऑलरेडी एट द एंट्री पॉयंट. बट न्यूज सांगपा खातीर 2 मिनटां उरल्या. सो न्यूज सांगपा खातीर जी तुमची जे हें आसा पळय, युअर जर्नी टुवर्ड्स टेलिंग द न्यूज स्टार्ट्स फ्रॉम युअर फोन. सो 1 2 3 थिंग्स म्हळ्यार एक म्हळ्यार यू हॅव टू बी व्हेरी कॉशियस. फाल्यां फाटीं फुडें केन्नाय तुमी खंयची बातमी फुडें कोण मेलो म्हूण धाडटा जाल्यार ताका हें करा. एक खूब एकट्यालो कोणालो भुरगो सांडलो, कळ्ळें, तें मिसींग म्हणून घातलें. मागीर ती कोणें तरी बातमी केली, तो भुरगो मेळ्ळो, तरी पूण तो भायर गेल्यार परत हाडून दिताली खंय की हो मिसींग जाला म्हणून. कित्याक सांग, तें चालू उरलेलें सर्कुलेट जावप. सर्कुलेशन खंयच बंद जायना. सो डिजिटल मिडियाची जसो प्लस पॉयंट आसा दॅट इट गोज टू वास्ट ऑडियन्स. ताची नॅगेटीव पॉयंट्सूय आसा की आमी जर एक रॉंग न्यूज मारली जाल्यार ती रॉंग न्यूज फुडें जावन कोणाचेर तरी इम्पॅक्ट जावं शकता. सो बिफोर आय एंड अप, 1 मिनीट उरलें आसा. प्लीज फॉलो गोवा न्यूज अप. ओके, करतले? येस तरी म्हणा. अनफॉलो उर्फी जावेद. येस. अनफॉलो डॉली चायवाला. जालें? थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH.